नमस्कार. सध्या जे बालरथ दिल्लेले असतात गोंयभर जे बालरथ दिल्लेले असतात प्रत्येक शाळेक त्यांचे वर्स जे आसा 12 वर्सां कंप्लीट जाल्लेले असतात. खंय तरी ते रिपेरिंगाक आनी स्क्रॅपान आयिल्ले असतात. हरशी खंयची एक जर गाडी घेत जाल्यार ते काही वर्षान एक 5-6 वर्षान 6-7 वर्षान तेचे बदली जाता. मागीर तेचे मेंटेनन्स जाता, सर्विसींग जाता. सर्विसींग जाता पूण जे बालरथ जे असतात तांचे खंय तरी मेंटेनन्स जायना. डेली भुरग्यांक घेवन हाडप आणि तांकां परत ड्रॉप करप हे जाता. पूण तांकां खंय तरी जे बालरथ आसा खंय तरी तेंची मेंटेनन्स जायना. त्या खातीर खंय तरी ते मोडपाक आयिल्ले आसात. सरकारान खंय तरी हाचेर दखल घेवचे. Actually, when the Balrath project was started, it was a very good thing that was given to government-aided schools, and we were very happy that the children got a free ride from the buses and everything, and it really helped us. But now that the state of the buses is it's 12 years old, and the state of the buses are not very good. And I'm also wanting to say that the driver and the conductor, they have been, now the government is looking after them well. That gives us a little satisfaction. And secondly, the Balrath's condition, as if you ask me, is not in a good state. The grants are not given properly for the maintenance and things like that. So I would request that if these can be scrapped, because if you look at it in general, we have children's life at stake. So I would rather request the government that if they can really look into this matter, because it's hundreds of children and many of them all around the state who are dependent on Balrath. गोमंत बालरथ हे बालरथ चे कंडिशन जे आसा ते खूप वाईट आसा. कित्याक पळोवपाक गेल्यार 12 वर्सां पयलीं गोमंत बालरथ हे सरकारान दिल्ले आसात. पूण ज्या ज्या शाळेंक दिल्ले आसात ताचे कंडिशन पळयत म्हणजे मेंटेनन्स जावंक ना आसा. 12 वर्सां जालीं आनी आतां हेच्या फुडें गोवा सरकारान जे सांगले आसा की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान की 15 वर्सां उपरांत ते स्क्रॅपाक वयतले गाडयो. सो बालरथाचें कितें? सो सरकारान हाजेर विचार करची गरज आसा की हे गोमंत बालरथ जे आसा ते एक तर तांच्यांनी नवीन गाडयो नवीन पुरवच्यो किंवा जे आसात त्यो प्रॉपरली कलर करून आनी बऱ्या स्थितीन परत शाळेंक दिवचे. बालरथाचो विशय जर घेऊन गेलो जाल्यार बालरथाचे पत्र सुटले, गाडी मोडत असतात. ह्या कंडिशनान आमी जर भुरग्यांक इस्कॉलान धाडप सुद्दां ह्या घातक जाल्लेलो आसा. आज सरकार हेचेर अजिबात लक्ष दिना. ह्या कंडिशनान आमी अशा गाडये जे डॅमेज जाल्ले गाडयेच्या हिशोबान मेंटेनन्स ना काय ना तरी आमी कशा परिस्थितीन भुरग्यांक धाडपाचें त्या गाडयेसून हें आमकांय कळना. सरकारान जो आपलो जो कोण सरकाराचे हेतून आसा ते आपलो पगार वाडयता पण गाडयांचेर हे लक्ष दिना. आमकां हो एक बालरथ जो दिल्लो 2011 तो कमी पडपाक लागलो. ताजे खातीर आमी आनी एक बालरथ मागयलो. 2 बालरथ आमचे कडेन चलता 2011च्यान आज मेरेन चलता. आतां जवळ जवळ तांकां 2023 म्हणजे 12 वर्सां पूर्ण जायत आयिल्लीं आसा. आनी तुमकां सांगपाची गजाल म्हळ्यार कितें की दर सादारणता एक 2 दिसांनी म्हणा किंवा एक 8 दिसांनी म्हणा तेची ल्हान ल्हान रिपेरी असतात आणि म्हयन्यांक ही ताची सादारणता रिपेरी चालू असता. ताका लागून आमकां जे कितें एक्सपेंडिचर आसा हो एक तर पावना किंवा आमी थोडो आमच्या पद्दतीन आमी तो एडजस्ट करता. ह्यो जो आमचो पेडण्यान आमचो विशय आसा जो ऑल गोवाय आसा. आज तालुक्याक आमचो पालक मंत्री आसा, गोंयचो CM आसा. आयज आमच्या पेडणे तालुक्यान गोंयचो CM विजिटी दिवंक येता. ताणी हे बालरथांक लक्ष घालपाक जाय. फाल्यां इन्सिडंट जावन मागीर सरकार धांवतले तेच्या पेक्षा ते बालरथ स्क्रॅप करून बरे नवीन सुविधाचे व्हडले व्हडले बसीस दिवपाचे स्कुलाक ही म्हाजी मागणी आसा. जे पेरंट्स आसात आणि काही टीचर्स हांच्यांनी सुद्दां म्हटलेलें आसा की मेंटेनन्स जावचे
जर बालरथ दितात तर त्यावेळे त्यांच्या प्रत्येक म्हयन्यान मागीर तेच्या उपरांत तेची मेंटेनन्सा खातीर कितें तरी सरकारान जर हेल्प केले जाल्यार ते बरे रावूं शकता. जाल्यार जर मेंटेनन्स जर ना जाल्यार ते खंय तरी लास्टाक स्क्रॅपच जातले अशें तांचें म्हणणें आसा. एकंदर ह्या विशया कडेन सरकारान गांभीर्यान लक्ष दिवन जे बालरथ दिल्लेले आसा ते बालरथ खंय तरी नवीन दिवचे अशी मागणी लोक करीत आसात. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.